See, I had made a categorical statement at that time, requesting the Chief Minister to call for one-day session, pass an unanimous resolution, and then call on the Prime Minister and hand him over the entire resolution and explain that is the injustice done to them. Was the delegation fruitful? तुमका दिसता की No, but then Chief Minister took an appointment with Mr. Javadekar. I felt, our party felt, that we should not do any politics on this issue. That is why we decided, my party told me that you accompany the delegation. So it is the responsibility of the government to take action. तर तुम्ही मोशन घाल त्याचे आउटकम कसं येतो तू म्हाका बाहेर मुखावेले प्रश्न आतां विचारला ना ना पूण कसं न्ही तू आतां हांव कशें सांगता तू म्हाका सिन्सियरली सांग वचून कितें केलां म्हणटा तें आमकां खबर ना आमी सायन करून फक्त दिला भितर नेसेसरी कित्याक आतां कित्याक मागीर तूं म्हाका विचारता कितें म्हणटा मोशन म्हादयचो इशू आख्ख्या गोंयाकूच न्ही सगळे कडेन इम्पॉर्टंट म्हणून खबर आहा लोकांक आमचो स्टँड असो आसा की म्हादयचें एक उदकाचो थेंब आमी डायवर्ट करपाक दिवपा ना पूण डिस्कशन जालें म्हणल्यार कितें अशें म्हणजे तूं म्हाका कितें विचारता ना. तूं मात लिजिस्लेटिव प्रोसिजर मातशें पळय मरे ना कितें पूण डिस्कशन अशें म्हणून कितें एडजमेंट मोशन म्हणटा तें पयलीं एडमीट करपाक जाय तें डिस्कशनाक येवपा जाय ताजे नंतर विचार करतलो न्ही पयलीं हांव कितें म्हणून सांगतलो तुका सर काल JNUचो प्रोटेस्ट जालो तेजेर कितें म्हणल्यार आमी CLP has condemned the attack on the JNU clearly. Our workers have participated in the agitation held at Azan.